आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालतो प्रणाम. इफ path is beautiful, ask where it leads to. If the destination is beautiful, never mind about the path, keep walking. जरी तर तूं येसोलसो रस्तो सुंदर आसा तो खंयसर पावता म्हणली खबर तूं काड, पूण जरी तर तुजो शेवट सुंदर आसा तुज्या वाटे विशीं तुवें चलच्या त्या दिश्टाव्या विशीं चिंता करिनाशें चलत राव. असलेंच एक चिंता आत्मतीन दवरून कळमितनांतल्या वावरान वळानांतल्या मेहनतीन थकानांतल्या वावंटीन बांदलो एक संस्थो आमच्या मातयेंतल्या एका सुपुत्राचो आनी तो आसा ब्रिलियंट प्रिंटर्स. वय मोगाच्यानो देवादीन ए विरगोन 1970 इसवेंत सुरवात उरलो हो संस्थो आनी तो आज देवादीन ताचो उडास करता, कित्याक तो एक कोंकणी मोगी कला प्रेमी भाशाभिमानी आनी तितलेंच न्हय आसतना ताचें जायतीं कामां जीं ताच्या मतीन आसलीं तीं आदरी उरानाशें पोंताक पावयलां आनी आज ताचें उद्यम ताच्या तेगा सुपुत्रांच्या खांद्यार आसा आनी तांच्या मदलो मालगडो आयचो आमचो आमंत्रीत आसा. ह्या उद्यमाचें सुकान धरून त्या तेगा मदलो मालगडो पीटर अनिल रेगो ताच्या भावा संगी म्हणजे सुनील आनी मानिला सोवें हें उद्यम चलयता. अनिलान आपलें मुळावें शिकप सेंट जोसेफ्स हाय स्कूल बँगलोर आनी उपरांत आपलें PUCचें शिकप सेंट जोसेफ्स PU कॉलेजी आनी तशेंच आपली इंजिनियरींग सनद विश्वेश्वरय्या इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजींतावन मॅकॅनिकलांत ताणें आपणायल्या आनी जोडल्या. 2006 इसवेंत आपल्या बापायच्या अकालीक मरणान तो निर्गमत आसतना ती जबाबदारी आपल्या खांद्यार घेवन त्याच उमेदीन आनी दोड्या स्पिरितान हें उद्यम तो चलयत आसा. आनी आज ब्रिलियंट प्रिंटर्स वर्साक 10 मिलियन वयर पुस्तकां छापता. 70 वयर देशांक आपलीं पुस्तकां निर्यात करता. फाटल्या तेंपार 1.5 लाख स्क्वेअर फिटीच्या विस्तार एका आपुर्बायच्या फॅक्टरीक वा यार्डाक तांचे ही कंपनी स्थळांतर जाल्या आनी थंयसर आपल्यो चटवटिको चलयता आनी त्या जाग्याक वचून तांची ती फॅक्टरी पळोवचें भाग प्रिंटींग प्रेस पळोवचें भाग म्हजेंय जालां. तशेंच तांच्या ह्या मिनतेक आनी वावराक लागून 2009-2010 इसवेंत स्टार प्रिंटर ऑफ सार्क नेशन्स पुरस्कार लाभला. साऊथ एशियन प्रिंट काँग्रेसान हो दिल्लो जावन आसा. नॅशनल अवॉर्ड्स फॉर एक्सलन्स इन प्रिंटींग NAEP 2014 आनी हार्डबोर्ड बुक आनी एन्युअल रिपोर्ट कॅटेगरीन गोल्ड आनी सिल्वर पदकां तांकां लाभल्यांत. भारतांतल्या उंचल्या प्रिंटरां मदें टॉप 88 प्रिंटरां मदें ब्रिलियंट प्रिंटर्स एक जावन आसात. प्रत्येक जावन आयचो आमंत्रीत अनिल समाजमुखी कार्यांनी कोंकणी भाशेक प्रोत्साहन दिवच्या कार्यांनी फिरगजेच्या आनी समाजाच्या खतखत्या मोगान उर्बेन वावुरता. तो एक संगीतगार आनी संगीत प्रेमी. आयच्या आमच्या प्रसंगाक हांव दायची वर्ल्ड 24/7 बाबतीन तुका मानासो आनी मोगासो स्वागत करता. पीटर अनिल रेगो. नमस्कार. अनिल, डिजिटल मिडिया कंप्युटर संवसार आयचो तातूंत प्रिंटींग इंडस्ट्रीक तुमकां कितलो स्कोप आसा? असल एक प्रश्न मस्त वर्सां पयले TV कलर TV येताना आनी न्यूज चॅनल सुरू जाताना त्या वेळा एक प्रश्न आयिल्ले आसा. आमचे प्रिंटींग आनी मुखार गरज पडना न्यूज चॅनल्स आनी आसल्यान न्यूज पेपरां गरज पडना म्हणून जावन त्या वेळार सिंगल कलर प्रिंटींग आहलें मल्टी कलर जालें. न्यूज पेपरां 8 पेजी 10 पेजी जावन 16 पेजी 20-25 पेजी आतां येदी 10 येतात न्यूज पेपरां. सो डिजिटल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्लिमेंट्स द प्रिंटींग टेक्नॉलॉजी. आतां तुमचे इतले डिजिटल टेक्नॉलॉजी आयलें जाल्यार तुमचे मोबायल जावन दी iPad जावन दी हे कसलेय वस्तू जावन दी ताका एक बुकलेट जाय ताका एक पॅकिंग जाय हाका प्रिंटींग गरजूच पडटा. सो डिजिटल टेक्नॉलॉजी कॉम्प्लिमेंट्स प्रिंटींग टेक्नॉलॉजी. चड डिजिटल टेक्नॉलॉजी वाडटाना प्रिंटींग आमचें वाडटा. तशें म्हणटाना आतां आसा स्कोप येदोळ कितें ह्या तुमच्या इंडस्ट्रीक आसलो स्कोप तो वाडत वयतलो शिवाय उणो जावचो ना. उणो जायचो ना. खंडीत.
देवादीन ए विरेगो तुमचो बापूय ताणें हे उद्यम जायत्या मेहनतीन सुरवातलें कांयच नातल्या एका हंतांत तावन ह्या पावंड्याक पावयला भोव अभिमान पावता की तो कोंकणीचो एक अभिमान जावन आसलो पूण ताणें ह्या उद्यमांत कसलें सोपान सोपणेल्लो तो ताच्या 13 वर्सांच्या प्रायर कामाक शिरवल्लो म्हळ्यार घरा कश्ट आसल्यान आनी ताच्या तेका धाकट्या भयणीक शिकोवंक आनी काजार करूंक आनी तशें आसल्यान घरा कश्ट आसल्यान शारदा प्रेस मँगलोरान तांकां कामाक शिरवाल्लो 4 वर्सां हांगा काम करन ताच्या मागीर ताचें मुखलें फुडार पळोवंक म्हूण तो बँगलोर येवन पावल्लो थंय ताणें ऑलरेडी 4 वर्सां प्रिंटींग शिकल्ल्यान तेय एका प्रेसाक जॉयन जावन तशें ताका एक मात्र ताचें स्वंत एक कालेंकन मुखार येचें म्हणून जिवनांत म्हूण आसलें तें ताणें जारी पावोवंक 1970 ब्रिलियंट प्रिंटर सुरू केल्लें न्हय भोव बरें तो एक प्रकाशक जावन आसलो एक पब्लिशर जावन जायते कोंकणी बूक ताणें परगटल्यात हें काम हें मिसांव तुमी मुंदवरसिलां वा ना आमी बुक्स काडपाचे VJP सळनाचे बुक्स पब्लीश केल्यात म्हळ्यार बुक्स मेळनातले ताणें जिवाळ करून पुरतुनी छापून पब्लीश करून केल्यात आमी छापचें काम जावन दी पब्लीश करचें काम जावन दी रावूं ना मात आमकां अवकाश मेळ्ळ्यार आमी मुखारी पब्लीश करयत आनी छापून दियेत न्हय गे भोव वापुरबाय हांव चिंता ह्या तुज्या उतराक पूरक जावन आमचे कोंकणी साहिती लेखक कवी जायते बूक छापून दीत आनी हें साहित्यीक भंडार आनीक ग्रेस जावन दी अशी म्हजी आशा उसारता बरें अनिल तुजें शिकपा उपरांत उद्यमांत वा कामाक लागून खंयच्या क्षेत्राक वसाचें म्हणली तुजी आशा आसली मुळान हांवें म्हज्या जिवनांत एक पॉलिसी केल्या खंयचेय स्थितींत या खंयच्या सिच्युएशनांत कशें येता एक्सेप्ट करचें म्हाका अशेंच जायचें तशेंच जायचें म्हण हांवें चिंतूं ना तशें जाल्ल्यान म्हजे इंजिनियरिंगाचे 11 दीस म्हाका आनीक उट आसा सकाळीं ब्रेकफास्ट करतना डॅडी विचारता एग्जाम कितल्या वरार जाता म्हणून नाजाल्यार 1 वरार जाता जाल्ल्यान सीदा ऑफिसाक ये म्हणून तशें ताच्या उतराक फाळो दिवन आनी त्या वेळार म्हजो म्हजो भाऊ सुनील जोवळो ताचे ऑलरेडी डिप्लोमा प्रिंटींग टॅक्नॉलॉजीन जॉयन जाल्लो आनी म्हजो धाकटो भाऊ बी इन प्रिंटींग केलें पुना युनिवर्सिटींत सो ऑलरेडी दोग जाण प्रिंटींग टॅक्नॉलॉजीन ऑलरेडी शिकप जोड नासतना हांव इंजिनियरींग सर्वातना आमचे बिजनेसी इंजिनियरींग कंप्लीट जाताना 4 वर्सांनी बिजनेसी 3-4 वर्सांनी वाडल्ले तशें म्हजी मामीन सांगलें आतां बिजनेसांत जॉयन जा मागीर गरज पडल्यार तुवें कामाक वचून तशें हांव बिजनेस या काम म्हूण चॉयस म्हाका नासलें शिकप जावन सीदा बिजनेसाक गेलो न्हय गे जरी तर तुका तुजें शिकप जावन एक बरें काम लाभलें तर तूं उद्यम सोडून कामाक वेतोय गी हांवें सांगले प्रमाणे म्हाका अशें जाय तशें जायचें म्हणल्यार आय हॅज टू टेक लायफ एज इट कम्स तशें जाल्ल्यान आनी तें हांव कामाक जॉयन जाल्या मागीर म्हाका वचून मॅनेजराची पोस्ट तशें कांय दिवना पिओनाचें काम ड्रायव्हराचें काम लोडिंग अनलोडिंगाचें काम डिलिव्हरी बॉयचें काम तशें 2 वर्सां म्हाका येत्त कामांत तें इंजिनियरींग जावन येत्त कामांत म्हाका डॅडीन प्रेसा ऑफिसा भितर सोडूं ना म्हाका अलिंद कामांक करून मागीर लास्टाक एक शिकूंक म्हाका दिल्लें भोव अपुरबाय हांव चिंता ही एक भोव अपुरबायेचें एक एग्जाम्पल या दृश्टांत जावन आमी घेवं येता आनी हांवें न्हय सांगलेला थंय बगार आनी एका श्रेश्ठ उद्यमी थंय हांवें पळयल्लें आसा व्हड उद्यम तो चलयता व्हड हुद्देदार ताच्यांत आसात पूण तरी ताचो पूत शिकप जावन भायर येता आसतना ताणें ताच्या कंपनींत घेवंक ना बगार ताका सांगलें तूं 4 वर्सां दुसरे कडेन काम कर तो अनुभव जोड उपरांत हांगासर ये म्हणून हांव चिंता त्या अनुभवाचेर वाडलेल्यान तुका आज उद्यमाक फुड करूंक आनी खंयच्या सिच्युएशनी फेस करूंक चड अनुभव लाभला म्हणून न्हय गे भोव वापुरबाय आमी समुदायान उद्यमांत पाटी म्हणलें वखणें आसा हें तूं ओपताय तर हाका कारणां कसली म्हणून तुका बगतात आमी उद्यमांत क्रिस्तांव आमी उद्यमांत मस्त उणे हें कितें म्हळ्यार आमी ल्हानपण आमच्या आवय बापायनी अशें सांगलां बरें शिकप जोडा बरें स्थान काणया
रँक काडया बरे पर्संटेज काडया आनी बऱ्या कामाक वचून जॉयन जाया म्हणून आनी तशें हायर स्टडीजाक आनी भायर वचा तशें भुरग्यांच्या मोतींत आमी आमच्या आवय बापायनी या आतांच्या आवय बापायनी घालून भुरग्यांक बिजनेसाक ते एक इन्स्पिरेशन या एनकरेजमेंट मेळूना एंत हांवें सांगचें जाल्यार आवय बापायनी सांगिचे तुमी शिकप जोडा बरें स्थान काडया पर्संटेज काडया बिजनेसांत रिगा तुमचें एक स्वंत कालेंग करा 1-2 वर्सां काम करा मागीर तुमचें कितें स्वंत करा तुमी खाली तुमच्या हाचे खातीर मात न्ही फॅमिली खातीर मात न्ही मस्त जाणांक कामां दिवयेत तशें जाल्यार कम्युनिटी वाडटा बिजनेस कम्युनिटी वाडटा आनी आमची मस्त जाणांक हेल्प केल्या बरी जाता देंगे हय. उद्यमांतल्यान आमी जायत्यांक कामाचे अवकाश दिवयेत मात न्ही आमी प्रभावीत जावन वाडी येता हय. खंडीत जावन हांव हेका म्हजो सहमत दिता आनी हें जायत्यांनी हाजे फुडेंय सांगिल्लें आसा बरें तुजो दिसाचो वावर कितल्या वरांतावन कितल्या वरां पर्यंत लांबता म्हणजे लगभग कितलीं वरां तूं उद्यमाक घालताय आमचे एक्चुअल टायम सुरू जावचे 8:30 वरार मात्र हांव मार्केटींग आनी फायनान्स हँडल केल्ल्यान म्हणजे एकलो भाव सुनील HR आनी एडमिनिस्ट्रेशन हँडल करता आनी धाकटो भाव प्रोडक्शन ऑपरेशन्स हँडल करता म्हजी लायन मार्केटींग आनी फायनान्स जाल्ल्यान सकाळीं 8:30 वरां सुरू जालें ते राती 8:30 जावंक पुरो 11:30 जावंक पुरो 12:30 जावंक पुरो म्हळ्यार आमचे एक्सपोर्ट क्लायंट्स आनी US आनी आसचे तांकां आमकां दीस आसतना तांकां राती तांकां रात जातना आमकां तशें तो टायमींग आनी सेट करचें पडटा सो 14 hours मिनिमम 12 to 14 hours मिनिमम उद्यमाक घालताय भोव अपुर्बाय भोव मोगाच्या वीक्षकांनो उद्यमाच्या भितरली सत गजाली ज्यो कितें अनिल सांगता पूण आज ताका पूरक जावन हांव सांगता कामाक रिक्षात व्हडल्या कॉर्पोरेटाक तुमी रिक्षात तरी थंयसरी आज 10 ते 12 वरां काम करची स्थिती आसा जरी तर तीच आमच्या स्वंत उद्यमाक गेल्यार खंडीत जावन ताच्या प्रास 4 वंटे उंचायेक पावू येता यशस्वी जडी येता ओ एक विश्वास अनिलाच्या जिवितांतून आमी जोडी येतात मोगाच्या वीक्षकांनो फोर्ब्स मॅगझीन एक भोव ख्यातेचो संवसारभर नांवाडलेलो एक मॅगझीन आनी त्या मॅगझिनाचेर एक सोबीत चिंता पयल्लें दुडू सर्वस्व म्हूण चिंतिनाका पूण असलें पिशेंपण उलोवच्या फुडें तुज्या जिविताक जाय तितलो दुडू तूं जोडूंक पयलें पळय हें उतार सारकें दुडू सगळें न्हय दुडू सर्वस्व न्हय म्हणून आमी म्हणचें आसा तें एका दिश्टीन सारकें पूण तसलें रडणें रडच्या फुडें आमकां जाय तितलो दुडू आमी जोडचें आद्य कर्तव्य आनी हाका जाय आसचे भरपूर अवकाश आमच्या रचणारान देवान आमकां दिल्यात ते आमी उपयोग सुंचे आमचेर आसा अनिल बँगलोरांत कोंकणी समुदाय कितल्या एकवटान आसा वा आमच्या पोकलेपणाक जशें संवसारभर आमची एक समाज कांय थोडें शिकप जोडल्या उपरांत एका हंताक पावुल्ली समाज जे संवसाराक दाखयता आपूण इंग्लीश संवसारांतलो खंयचेय गजाली नाकात आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणलें एक चिंतप असलें चिंतप कशें दिसता बँगलोरच्या ह्या वातावरणांत तूं क्रियाळ आसाय तुजो अनुभव कितें अशें एक चिंतप मस्त वर्सां पयलें म्हळ्यार एक 20-30 वर्सां पयलें आसलें इंग्लीश शिकिल्ल्यान तिके उंच्या मट्टाक पावल्ल्यान आमकां खंयचें नाका हांव म्हजें म्हणल्यान एक चिंतप आसलें आतां तें चेंज जावंक आयलां आतां कोंकणीचो रूस आनी कोंकणीक आमचें संस्कृत उरोवच्या खातीर लोक मस्त वावर करनता आनी कोंकणीक मस्त प्रोत्साह दिवनता न्हय गे भोव अपूर्व हांव चिंता ह्या तुज्या चिंतपाक थाळ जावन आनी पूरक जावन हांवें सांगचें तर आज नैस बँगलोर बगाड विदेशांनी जावं दी भोव आधुनीक म्हणून आमी लेखच्या अमेरिका लंडन ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड आयर्लंड असल्या जायत्या गांवांनी जो आमचो मंगळुरी म्हूण असो लोक गेल्लो आसा वर्सांचो संपर्क नाशें जियेल्लो आसा तो आज खंयगी एका संपर्काक येवन मायगांवच्या मोगान माय भाशेच्या मोगान कांय तरी करी जाय फाटी आमच्या मायगांवाक दी जाय म्हणली एक आशा आनी आतुराय दाखयती आसा ही एक भोव अपुर्बायेची वाडावळ आनी ही शाबासकी आमच्या भाशे वावराड्यांक निजायकी पावा जाय जाल्ली भोव बरें अनिल बँगलोरांत आज कोंकणी भवन आसा कोंकणी संघटना आसात पूण कोंकणी कार्य थंयसर कितलीं जिवाळ आसात बँगलोरान कोंकणी कार्य करूंक हांगाचे बरें तितले सुलभ न्हय म्हूण भोगता
एक कितें म्हळ्यार बँगलोरांत एका कुशींतल्यान आनी एक कुशी वचल्यार 2-3 घंटे जाय ह्या ट्रॅफिकांत आनी ह्या हातू डिस्टन्सा प्रमाणे. आनी कोंकणी कार्य करी जाल्यार एटलिस्ट एक 6 ते 8 म्हयने जातात. आमी रिसंटली विल्फी नायट बँगलोरांत पयले फावटी गांवांतून भायर विल्फी बाप सरल्या मागीर बँगलोरांत पयले फावटी आउट स्टेशन बँगलोरांत जालें. तुमी आसल्यात. 8 म्हयने आमकां पडले ते कार्य करी जाल्यार. हावसफूल जाल्ले बट जाल्यार घरांनी वचून इकून टिकेट इकून आनी पुरा करीचे पडले. आनी म्हजे डॅडीन 1950s तो बँगलोर पावल्या वेळार फस्ट कोंकणी ड्रामा नाटक ताणें बरयल्लो, दिग्दर्शक केल्ले आनी एक्टिंग केल्लें. त्या दाडा 10 पैसे 15 पैसे टिकेट विकून घरा सायकलांनी वचून टिकेट विकून कोंकणी जिवाळ उरूंच्या खातीर पुरो सुरू केलें. तें आतां आनी की करना मात्र आतां डिस्टन्स चड जाल्ले आनी कस जाता. मात्र वर्सा एक फावटी एक कोंकणी कार्य आसता. आदल्या वर्सा कोंकणी विल्फी नायट आहले, ह्या वर्सा आनी रिसंटली एक प्रोग्राम जाल्ले. बरें. भोव अपुरबाय. कोंकणी कार्यांक बँगलोरच्या लोक कितल्या वांट्यान पाठिंबो दिता आर्थीक रितीन आनी इतर संगतींत बरसून तुमकां आदार दिवच्या खातीर कितल्या वांट्यान आसा? कोंकणी लोकांक सपोर्ट करूंक मस्त खुशी आहा. मात्र आमी तांच्या घरांनी वचचे या तांकां कॉन्टॅक्ट करचें पडटा पर्सनली जावन. 100% सपोर्ट आसा. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक करूंक जायना. एटलिस्ट थोडे केल्ल्यांक तांणी सपोर्ट करतात. आनी स्पॉन्सरशीप जावन दी या कले टिकेट विकूंक या कले एक सपोर्ट इसारल्यार 100% सपोर्ट करतात. दितात. भोव अपुरबाय. हांव चिंतता त्या खातीर बँगलोरच्या लोकांक न्ही जाय की शाबासकी फावो आनी असलें बरें मन कोंकणी लोकांच्या हर एका जाग्यांनी आसून दी आनी लोकां थंय येवन दी अशें हांव मागतां. बरें. तुजो बापूय देवादीन एवेरेगो जायतीं कारबारां केल्लो आनी हांव ताका वळखतालो. ताचे तावन तुवें शिकल्लें एक लिसांव आसा तर खंयचें? ताचे तो मस्त शिकूंक म्हाका मेळ्ळां. आनी ताचे लायफ स्टोरी काडल्यार इंटेग्रिटी, डेडिकेशन आनी पॅशन हे 3 संगत्यो ताच्यान उठून दिसतात. कित्याक म्हळ्यार खंयचेंय काम हातीन धरलें पोंता पासून तो रावन वतलो. आनी ताणें आमकां सांगचें आहलें तुमकां करूंक मन आसा करा, फाटी पळयनाका. तातूंत लाभ आसा की नश्ट आसा की ती मागीरची गजाल. करचें मात मुखार सरून करा. तशें ते रिस्क टेकींग एबिलिटी तें पुरो ताचे तावन हांव मस्त शिकलां. आनी एक संगती मात तो आज त्या केदाळे सांगतालो आनी आमी भुरग्यांनी आमी तेगाय भावांनी आनी म्हजी मम्मी जाल्यार विन्संट डिपॉलान आनी आसा. कोणाक तान लागता की त्या दाडा एक तेंबो उदक दिल्यार ताचें मोल मस्त आसा. आनी कोणाक पोट भरल्या मागीर तें ज्यूस दिल्यार आनी कलें पिवन दवरल्यार ताका मोल ना. देखून ही एक संगती ताणें मस्त आमच्या मतींत घाला आनी ते आमी कंटिन्यू करता. हे व्हडले लिसांव ताचेर हांव शिकलां. भोव अपुरबाय. बँगलोरांत कन्नडा चळवळीगार आज मूलभूतवादी जाते आसात. ही गरजे भितर आज गलाटो करचो ही गरज मात तेच्या वडिलांक उक्त्यान दुरसोवचें. फाटल्या दिसांनी आर्च बिशपाविशांत प्रतिभटन करून कन्नडा चळवळीगारांक सांगता मेळून एका रितीचें विरोधपण दाखयलें. हे एक आमच्या इगर्ज मताक आनी क्रिस्तांवपणाक कळंक तशें भोगता. हे डेव्हलपमेंट या ही वाडावळ आमकां खंय व्हरून पावयत? हाची इल्ली हिस्ट्री सांगची जाल्यार कन्नडा बँगलोरांत मस्त म्हत्व नासलें. एक 30-40 वर्सां पयलें आमचे कोंकणी लोक बँगलोरांत मेळून कन्नडाक मस्त वावंटकान कन्नडा मिसां जावन ती ते सुरू करीचे मस्त वावंटकान केलां. मात कन्नडा मिसाक प्रामुख्यते आयल्या मागीर वो तांणी मुखार गालटो म्हूण करून वचूंक सुरू करुना. उरल्यांनी वो एक एंत तांचें एक काम म्हूण सांगून करन तांची उरलीं सांगचें न्हय मात तांची उरलीं पुरा भितरली तांची कामां बंद दिसनातल्या बरी करूंक मुखार कन्नडा भास दवरून पुरा करता जात. आनी सांगचें जाल्यार थोडे हुद्देदार तातूंत कन्नडांत आसचे तांची भुरगीं इंग्लीश मिडियम येतात कन्नडा कोणी ती शिकनात. आनी तांची भुरगीं कांय कन्नडांतू मुखार येनात. कित्याक म्हळ्यार तांकां मिसा घेवंक जाय, समाधानान मिसा आयकूंक जाय, वचूंक जाय. आनी थोड्यांची भुरगीं आजकाल न्यू लायफाक आनी ताका बरो रिगल्यांत. म्हळ्यार तांकां गोत्ता तांचे घरा समाधान ना, इगर्जी गेल्यार समाधान मेळना हे भाशेच्या विशयांत. सो म्हाका दिसता एक जनरेशन
आसता मोसरी आसतले मागीर मुखार प्रॉब्लेम्स आसचे ना कसले एक दुरादृष्ट पळया मगच्यानो देवान भास आनी जाती मदें खातींचो वेगळा सारकेल्लो ना गडी रचल्यो ना पूण आज कांय थोड्या स्वार्थी मनशांक दुरादृष्ट म्हळ्यार आमचे धार्मीक मुखेली लेगून तांच्या संगता मेळून आमच्याच धार्मीक वडिलांक दुरसोनचें पब्लीक रितीन उक्त्यान तांकां केणचें आनी क्रिस्तांवपणाक एक कळंक जावचें उक्त्यान म्हूण दिसता हांव चिंता ही गज मातेन असल्यांक गोमट्याक गच्ची दिवन ही गज मातेंतल्यान भायर लोटची गरज आसा नांतर असल्यो गजाली निजायकी एका पातयेन भावार्थान कलतेपणान सादें एक क्रिस्तांवपणाचो एक मान दवरून जियेतल्या मनशांक एक अविश्वासी जावंक प्रेरण जातलें कोण ना अशें म्हाका भोगता कितेंय जावं मागण्यांत लोक खंडीत जावन उडास दवरता आसतना मुखेलपण घेता आसतना तांणी कसलीच दायदक्षिण ना अशें निर्धार घेवचो अदीक आनी अदीक गरज आसा बरें कन्नडा आनी तामीळवादी मदें पेटिल्लो उजो आमच्या धर्माक एक कळंक पूण हो कसो निवरा येता म्हणून तुका भोगता बँगलोरांत इंग्लिशान एक सांगनिया गिव एंड टेक पूण तशें कन्नड आनी तामीळ लोकांनी ओट्टू मेळून इल्लें सोडदोड करून केल्यार आतां कन्नडाक प्रामुख्यते मेळ्ळ्या आनी आतां रिसंट रोमांतून डिक्री आयिल्ल्या प्रमाणे हर एका भाशेक मान आसा सो आतां कोंकणी जाल्यार आमी आतां मिसां सुरू करयत आतां येवनच्या आयतारा पयलें कोंकणी मीस बँगलोरांत आयताराची मीस सुरू जाता विजयनगर इगर्जींत तशें आतां म्हाका दिसता आनी एका वर्सां भितर एक 15-20 या 25 इगर्जींनी कोंकणी मीस सुरू जातले तशें अले कोंकणी तामीळ आनी कन्नड ओट्टू मेळ्ळ्यार एक सोडदोड करून केल्यार हें पुरो सामार जातलें म्हणून आनी हांव चिंता तसल्या मिसाक लागून लोक येत आसतना कोंकणीच्या लोकांक सांगता हाडूंक की एक बरो अवकाश उबो जातलो भोव अपुरबाय आनी अशें जावं दी आमचो लोक एकवटीत आसूं दी म्हणून हांव मागतां बरें बँगलोरांत आज कोंकणी पुस्तकां कोंकणी पदांच्यो कंतारांच्यो सीडी प्रमुख जावन विक्रे जागे खंयचे आसात कोंकणी सीडी जावन दी कांताराची सीडी जावन दी या बुक्स पुस्तकांनी पुरा एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन म्हणून तुमी आयकून आसूं ते एक 70-year old ऑर्गनायजेशन तांचे कडेन केदाळे मेळटात आनी तांचे कडेन ना जाल्यारय गरज तुमकां खंयची जाय म्हणून सांगलें तें आनी दिवंक तांकां सकत आसा प्लस आमची कोंकणी कार्य जाताना या खंयचे प्रोग्रामांनी आसतना सीडीज आनी पुस्तकांनी पुरो आनी विकरापाक दवरतात आनी बरें सेल जाता तांकां न्ही भोव अपुरबाय हांव चिंता बँगलोरच्या लोकांक जरी तर आमच्यो सीडी पुस्तकां जाय म्हणून बघता हांव चिंता हें एक इन्फॉर्मेशन या ही म्हायती उपकाराची जातली म्हणून अनिल निमाणे एक तुर्तान तुजे लागीं सवाल विचारचें तर तुजे हव्यास कसले बिझनेसा मध्ये इल्लेशी सोशल एक्टिविटीज गरज पडटा कल्चरल एक्टिविटीज गरज पडटा आनी म्हाका म्युजिकांत आसक्त ल्हानपणांत आमकां तेगाय भावांकी म्हणजे डॅडी मम्मीन म्युजिकांत आमकां शिकयलां आमची एक बँड आसा ड्रीम टोन्स म्हणून ते आतां 25 वर्सां संपली ताका बँडान बँगलोरांत खंयची काजारां कोंकणी स्पेसिफिकली कोंकणी काजारां आनी कोंकणी पदां म्हणून गरज पडल्यांक लायव्ह बँड जाल्यार आमकां विचारतात ते वर्सा एक 20-25 काजारां आमी आतां केला डीजेनी पुरो आसात जाल्यार आमकां एक ते एक कोंकणी पदां आनी लायव्ह बँड जाल्यार आमकां आपयतात आनी मी कळटा सो इट्स ए हॉबी म्हळ्यार आमकां मेन हें न्ही तें म्हळ्यार एक काजार आयल्यार आमकां दनपारां 2 वरां राती पाटी घरा येतना 2 जातात 12 घंटेचे काम पडटा मात्र तातूंत आमी जोडूंक म्हूण करचें न्ही एटलिस्ट एक कोंकणी भास आमची कोंकणी पदां जिवाळ उरूंक आमी ते एक्सेप्ट करून करचें प्लस हांव सोशियल आनी कल्चरल एक्टिविटीजांत मोस्ट इनवॉल्व आसा आनी जाता इतले कोणाय की केदाळे हेल्प विचारल्यार ना म्हणलें ना मुखार सरून हेल्प करचें सो दॅट इज बीन माय हॉबी आनी तातूंत हांव तुका जाय अशी सगळी तृप्ती आनी समाधान आसा 100% भोव अपुरबाय भोव मोगाच्या वीक्षकांनो आमच्या मातयेंतले जे मनीस आसात त्या मातयेचो वास या सुवास तो घेवन खंयसर येतात थंयसर ते दाखयतात त्याच खातीर कोण ना मंगळुरी मुळाचे मनीस मोवाळ काळजाचे मोगाळ कालेतीचे असो एक उल्लेख आसा आनी खंयसरी व्हड कंपनींत कामां येता आसतना मंगळुरी मुळाचे मनीस तर ते न्हयच क्रिस्तांव खंयच्याय जाती गातीच्या लोकांक एका रितीची प्राधान्यता आसा पूण
फाटल्या दिसांनी हांगासर जाल्ल्या मूलभूतवादींक लागून आनी इतर घर्शणांक लागून जाती काती मदें घडच्या त्या घर्शणांक लागून मात्र विदेशांत हाजे विशयी थोडो अपप्रचार आसा. हांगासर लोक खंयगी एक मूलभूतवाद खंयसरगी एक हरामपण दाखयता आनी असल्या लोकांक आमी दवर येता गे म्हणलें चिंताप खूब जाते आसा. आनी हें भायर गेल्ल्या मनशांत हांवें आयकल्लें असली एक परिस्थिती येना जावं. मंगळूरचें नांव कितें आसा तें आमच्या कालेतीन आमच्या दृश्टांतान आमच्या जिवितांत हेरांक फायद्याचें उपकाराचें आनी बरेपणाचें जावं दी अशें हांव मागतां. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत कांय थोडे फावटी अशें घडता साकर सारकी जावन किराणांतल्या कॉफी बरी ती पिवंक एकदम कोडसाण पियेत आसतना कांय थोडे फावटी दिल्ल्या मनशाक दुखो नजो म्हणून भारी त्रास काडटा हांव आनी ती कॉफी पिवंक पळयता हांव. अशें पियेत आसतना निमाणें आमकां कळटा ताच्या तळांत ती साकर आसली, ती सारकी किरोंक नातली आनी ही किराणांतली कॉफी पिवंक भारी त्रास आनी पिवन निमाणें जाता आसतना एका रितीचे सुरसुरे जिवीत अशेंच. सारकी साकर किराणांतल्या कॉफी बरी जरी तर किरली ती रुचीची नान तर भोव त्रासाची. जिवीत आमच्या मुखार आसा कसल्या रितीची कॉफी जाय ताची विंचोवणी आमच्या स्वतांच आसा. अनिल, बँगलोरांत मंगळुरी क्रिस्तांव समुदायामध्ये राजकीय मुखेलपण आनी हेर क्षेत्रांतलें मुखेलपण कितलें प्रभावीत जावन दिसता वा दिसना? मुखेलपण आमच्या पॉलिटिक्सान मात्र दिसना. थोडे मात्र एक दोग जण दिसता पण मात्र तांतूं एक लिडरशीप प्रामुख्यते कोणी काणयो ना येदोळ मुसो. मात बिझनेसान जावन दी या हेर क्षेत्रांत आमची कोंकणी क्रिस्तांव आमी मस्त मुखार आसा. जावन दी FKCCIच्या बोर्डांत या चेअरमॅन जावन आमचो एकलो कोंकणी क्रिस्तांव आहलो. तशें हर एक हातूंत आमची कोंकणी क्रिस्तांव दिसतात. बिझनेस लिडरशीप प्रोफेशनल जाल्यार आमचे कोंकणी क्रिस्तांव MNCs बँगलोरांत गेल्यार पुरो MNCs अंत आमचे कोंकणी क्रिस्तांव चडावत हेडींग दी ऑर्गनायझेशन. तशें पॉलिटिक्सान प्रामुख्यता इल्ली उणी आहा. पॉलिटिक्सांत उणें आसा. बरें, आज बँगलोर आदलें बँगलोर जावन उरोंक ना. थंयसर प्रगती जोडटा आनी पळयत्या सावन वाडावळ जाते आसात. जायत्यो व्हड कंपनी आपले तळ थंयसर रस्ते आसात. एकच हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस या खंयचे ना खंयच्या रितीर बँगलोराक एक जागो ताणें जावन घेतला. पूण हातूंत आमची समाज कितल्या प्रभावीत जावन ह्या वाडावळीन भाग घेता वा आमी फकत ती वाडावळ पळयत आसा? तुका कितें भोगता? हांवें सांगल्या प्रमाणे बिझनेसांत आमचे लिडरशीप आसा आनी आमी कोंकणी क्रिस्तांव हर एक हातूंय हर एक ऑपॉर्च्युनिटी आमी काणयो म्हणून आसा. वी आर नॉट मियर स्पेक्टेटर्स, वी आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ. आनी की चड करयत आनी ह्या दृश्टीन आमी एक ऑर्गनायझेशन आसा कॅनर ऑन्टरप्रिनर्स म्हणून आयकून आसूं. KEL दुबय. ते पयलें चॅप्टर सुरू जाल्लें दुबयंत 2004-05 बँगलोरांत 2008 सुरू जाल्लें चॅप्टर. ते सुरू जावन आतां एक आमी एक 200 मेंबर बँगलोर आनी दुबय ओट्टू मेळून आसा आमी 200-250 मेळून. आनी आमचे एफिलिएशन्स आमी रचनावटांक मँगलोर रचनावट एफिलिएशन आसा प्लस बॉम्बे डायमेन्शन CCCI तांचे 1100 आमचे ग्रूप आहा. आमी मेन इरादो कितें म्हणल्यार काले म्हणली ओट्टू मेळून आमच्या कोंकणी क्रिस्तांवांक काम दिवचे या कामां जनरेट करची. बिझनेस एकामेका म्हाका एक ट्रान्सफॉर्मर जाय आमचो एकलो मेंबर बिझनेस ट्रान्सफॉर्मर मॅन्युफॅक्चर करता सो ताचे जावन आमी काणयले. सो एकामेकांक बिझनेस शेअर करचे आनी वेल्थ क्रिएशन. आमचे मँगलोरांत ती एक प्रोजेक्ट आमी करता. हांव तसो वन ऑफ द डायरेक्टर्स मँगलोर इंटरनेट सिटी. आमी एक मँगलोर हिल्स इज अ पार्ट ऑफ मँगलोर इंटरनेट सिटी. ते एक विल्लाज आमी करता. बट मेन आमचे एक IT पार्क बिझनेस सेंटर आनी प्रयत्नालय तें पुरो आयल्यार एक 10,000 लोकांक काम मेळचें बरी जाता. रायट फ्रॉम अ पिओन ड्रायव्हर टू अ फॅसिलिटी मॅनेजमेंट टीम टू IT आनी एवरीथींग. सो अशें आमी एक अवकाश करून दिवन आसा. भोव अपुर्बाय. हांव फाटी येता हें तुमी सांगता मेळोन केल्ल्या ह्या योजनाक सर बरें मागता. हातूंत हांव आमच्या समाजाक आमच्या ह्या मंगळुरी लोकांक बरेंपण लाबून दी आनी एक बरें नांव आमकां मेळोवन दी अशें हांव आशेतां आनी तुमकांय जैत आशेतां.
तुमच्या उद्यमान तुका भविष्यांत कसली योजना आसात? प्रिंटिंगांत सगळ्यांनी सांगचें आसा प्रिंटींग आनी मुखार थोड्या दिसांनी बंद जातलें म्हणून. नीज जावन बंद जालां लेटर हेड्स, एनवलप्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनवॉयसीस ते पुरो बंद जाले. म्हणजे पुरो कंप्युटर ईमेलार आनी पुरो जावन जाल्ल्यान ते पुरो बंद जाला. मात्र दुसरे एवेन्यूज उक्ते जाल्यात. हांवें सांगल्या प्रमाणे ओडोल तुमकां मोबायलाक जाल्यार एक बुकलेट जाय, एक पॅकींग जाय, पॅकेजींग आतां फ्युचर आसा पॅकेजींगान. हर एक वस्तू पॅकेजींग ते बरें पॅकेजींग जाल्यार लोक आणयता आनी क्वॉलिटी कॉन्शियस आसल्यान आजकाल बुक्स ऑर्डिनरी क्वॉलिटी जाल्यार कोणी आणयनात. सो क्वॉलिटी प्रॉडक्ट्स दिल्यार आनी बुक्स आमचे इंडियान आनी लिटरसी लेवल आनी तितले 100% पावना आनी एक 30-40% लिटरसी लेवल्स आनी अवकाश आसा. तशें जाल्ल्यान प्रिंटींग आमचे फ्युचराक आमी बुक्सांत आमी मुखार गेल्यार आनी फ्युचर आसा. बुक्स आनी पॅकेजींग इज द फ्युचर फॉर प्रिंटींग. भोव अपूर्बाई बरें. कोंकणी समाज खातीर बेंगलोरान तुज्या मतीन कसल्यो आलोचना आसात वा कसली योजना तुमी येदोळ कार्यगत केल्ली मुंदरून व्हरूंक अपेक्षितात? मस्त कार्य जावन उरता. आतां कोंकण भवन म्हूण तुमी आयकून आसूंक बरो. ते डॅडीन तो बेंगलोर गेल्ल्या वेळार एक म्हयनो लागीं लगभग एक म्हयनो फुटपाथेर तो न्हिदुल्लो. तशी ताका एक त्या चिंता एक दीस देवान ताका अवकाश करून दिल्यार तसो एक हॉस्टेल एक बांदून आमच्या गांवच्या चेडे बेंगलोर येताना तांकां ताचे बरी कश्ट भोगून वचो म्हणून सांगून. तशें ताणें पयलो जागो काणयलो ताणें घर बांदूंक. तो ताणें दान दिवन आज एक कोंकण भवन म्हणून हॉस्टेल एक उबें आसा. 1,500 भुरगो येवन रावून गेला येदोळ मसूर. आयच्या काळार ताका म्हयन्याक भाडें 750 रुपीज. मात्र त्या दाडा सुरू करतना खाली 75 रुपया आहले. पोर एक दीस एका काजाराक गेल्ल्या वेळार एकलो म्हजे कडेन आयलो आनी इसार लागलो तुका वळख काय म्हजी म्हणून. हांवें ना पळयलो उडो आसा मात कोण म्हूण कळुना म्हणून. मागीर पळयल्यान 1982 तो हॉस्टेलांत रावल्लो. ना 400 रुपया ताका सांबाळालो आनी 75 रुपीज भाडें दिवंक आसलें. बसाक 100 रुपया. कशेंय करून ताका जीवन काडूंक बेंगलोरान जाल्ल्यान आज तो ऑस्ट्रेलिया येवन पावला. आनी सांगूंक लागलो ताचे मस्त कोलिग्स त्या हॉस्टेलांत रावले त्या टायमार. अमेरिका आसात, लंडन आसात, ऑस्ट्रेलिया आनी हर जाग्यांनी व्हडले व्हडले हुद्द्याक पावल्यात. आनी ते एक अवकाश करून दिल्ल्याक ते एक हॉस्टेल आसल्यान आज ते हांगा येवन पावले म्हणून सांगूंक लागले. अकस्मात नासलें जाल्यार तोच खंय पावतो म्हणून हांव पाटी गांवाक येतो या आनी खंय अवकाश मेळचें ना म्हणून तशें ताणें सांगलें. सो ते एक चिंता आमी कोंकणी क्रिस्तांवांक आमच्या तावन आमी एक डॅडीन सुरू केल्ल्याक आनी ते आनी कंटिन्यू करून उरता. आतांय भुरगो हॉस्टेलान रावून फायदो घेवन उरता. नेंगी आज कितल्या जाणांक लगभग तुमचे हॉस्टेल अकोमोडेट करता? एट एनी गिवन टायम 16 जाणांनी रावयेत एका दिसाक एका पोटीक. भोव अपूर्बाय. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो कितल्या अपूर्बायचे एक चिंताप आमच्या मनशांनी आमच्या मनशांक पावच्या खातीर एक बरें योजन आनी तें केल्ल्यान 1,500 वयर आमचे युवजण त्या हॉस्टेलांत रावन ताजो फायदो जोडून गेल्यात, आजून रावतात आनी फुडेंय रावन ताजो एक फायदो जोडून ह्या समाजांत कांय पुणी करूंक साधन करूंक एक प्रेरण जातलें. आनी हें प्रेरण आमच्या वीक्षकांत येवं दीत. जायते आसात करोडांनी जोडचे आसात पूण कितेंच उपकाराचें करिनाशें जिवीत संपोवन वतात. तसल्यांक हांव चिंता हें एक प्रेरण जावन दी अशें हांव मागतां. अनिल, तुज्या प्रिंटींग संस्थ्यांत प्रधान जावन तुजे ग्राहक कोण? म्हणजे कॉर्पोरेट गी, रिलिजियस गी, एज्युकेशनल बुक्स गी, कोण तुजे प्रधान जावन तुजे ग्राहक? आमी स्ट्रॅटेजिकली आमी एक अशें केल्लें कितें म्हळ्यार आमी बुक्सांत आमी फोकस दवरलो. आमचे आज बुक्स पळोवंक गेल्यार आमचे बूक शेल्फांत मस्त बुकां आवट आमचे दवरल्यार आमी प्रिंट केल्लो बूक तो उखलून दिसता. आनी ते प्रामुख्यते कितें म्हळ्यार आमचे ते मिशिनरीज आमचे ते सेटअप आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी फूल त्या बुक्साक केला. आतां एक 1.5 लाख स्क्वेअर फीट जागो तुमी सांगलो हे पुरा त्या बूक मॅन्युफॅक्चरिंगा खातीर आमी तितलो व्हडलो जागो करिचो पडलो. नाजाल्यार एक ल्हानशें एक प्रिंटींग जाल्यार एक 5,000 स्क्वेअर फिटान जाता. 1.5 लाख स्क्वेअर फीट खाली ह्या बूक मॅन्युफॅक्चरिंगा खातीर केला. आनी आमी म्हयन्याक एक 10 लाख बूक प्रोडक्शन आउटपूट काडची आमची कॅपॅसिटी आहा.
सो वर्सा एक करोड 20 लाख बूक आमी वर्साक आमी करयत तितली कॅपॅसिटी आमचे कडेन आसा आनी ह्या बुक्सांत आमी फोकस दवरून आमचे फ्युचर हातूंत आमी करचें म्हूण चिंतलां बुक्स आय एम शुअर आसतले आनी मेजर कस्टमर्स US आसात आमचे पब्लिशर्स आसात ट्रेड बुक्स आसात क्रिश्चियन बुक पब्लिशर्स आसात आनी आमचे बायबल्स करता आमी इस्कॉनाचे भगवत गीता करता सो कोणाक क्वॉलिटी बुक्स जाय डिक्शनरीज जाय एन्सायक्लोपिडियाज जाय वेर बुक्स हॅव टू लास्ट फॉर अ लाँग टायम अर्ल्यांक आमी बुक्स करून दिवंक आमकां सकत आसा आनी इंटरनॅशनल क्वॉलिटी आमी करून दिता भोव अपुर्बाय तुम्ही कॉम्पिटिशन प्रत्येक जावन तुवें मुखेलपण घेतला प्रमाण स्पर्धात्मक जावन कॉम्पिटिशन कशें फूड करतात खंयच्या बिझनेसान जाल्यार कॉम्पिटिशनाक कॉम्पिटिशन आसात बट वॉट वील स्टँड आउट हे क्वॉलिटी डिलिव्हरी शेड्यूल एंड द रायट प्रायस फॉर द रायट प्रोडक्ट इतलें केल्यार 100% कॉम्पिटिशन आसता कित्याक म्हळ्यार आमी आतां आमचे कडेन DTP सेटअप आसा डिझायन सेटअप आसा ग्राफीक डिझायनींग सेटअप आसा आमचे कडेन लायसन्सीस पुरो ओरिजिनल जात आमी एक 20-25 लाख खाली त्या लायसन्स पेपर लायसन्सा खातीर आमी करशिल्ल्यात मात्र एक ल्हानशें एक DTP सेंटर हांव तांकां पाड वायट म्हणचें न्ही मात तांचे कडेन ते लायसन्स आनी गरज पडना तांकां सो आमकां कॉम्पिटिशन थंय आसता देखून आमी तें कॉम्पिटिशन आसा म्हूण आमी मुखार सरूंक ह्या फाटी सरूंक जायना जाल्यार आमी ते कॉम्पिटिशनार आमी आमचे वॅल्यू एड आमची क्वॉलिटी आमचे प्रायजींग आनी आमचे शेड्यूल एक बूक दिल्यार आमी 2 दिसांनी दिवंक या 4 दिसांनी दिजे इतले क्वॉन्टिटीज आमकां करूंक सकत आसल्यान आमकां ते ऑर्डर्स मेळटात भोव अपुर्बायचे आनी ही हांव चिंता एक ल्हान उद्यम हांव चलयता आनी आमी फूड करता जायते फ्रीलान्सर आसात ते वेतात ऑर्डर घेतात आनी उद्यमांत स्पर्धो दितात पूण थंयसर तांकां कसलेच ओवरहेड्स नात कसलेंच मेंटेन करचें म्हण ना क्वॉलिटी ना आज केलें फाल्यां धांवलें असल्या वेळार लोकांक ह्या ग्राहकांक एका रितीच्या गोंधळाक घालून उद्यमाक एका खंयी व्हरता त्या वेळार हांव चिंता ग्राहकांनीच बुदवंत काय करची जाय आनी लाँग टर्म रिलेशनशीप आनी लाँग टर्म कमिटमेंटा खातीर फावत त्या उद्यमाक वेंचचें एक चिंता ग्राहकांनी बांदून हाडी जाय अशें हांव लेखतां बरें निमाणें ह्या माध्यमाद्वारे दायजी वर्ल्ड 24/7 तुजो अनुभव वांटता आसतना तुका कितें भोगता आमची माती आमची मनशां अले खारये दायजी वर्ल्डांत मांडून हाडल्यान म्हाका भोगता म्हळ्यार हांवें थोडे सिरियल ऑलरेडी एपिसोड्स पळयल्यात मस्तानाक इन्स्पिरेशन भोगता आनी हांव कोणा कडेन मेळ्ळ्या वेळार विचारल्या वेळार तांणी सांगलें दायजी वर्ल्ड हे खारये हर एकली पळयतात पब्लिसिटी बरी आसा हाका आनी सगळ्यांक इन्स्पिरेशन मेळटा कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक संगती गत्तूनातल्यो कळटात थोड्यांक तांणी हें केलें करूंक फावो जालें तांकां आमी तशें चिंताप आसा आमकांय तशें करयत म्हूण एक इन्स्पिरेशन मेळटा म्हाका दिसता इट्स अ गूड प्रोग्राम आनी एक सोशियल सर्वीस म्हूण सांगयत एक लोकांक तिळसोनी दिवच्याक आनी प्लस इन्स्पिरेशन दिवच्या खातीर भोव अपुर्बाय आनी आयच्या आमच्या प्रसंगाक येवन हांगासर आपलो अनुभव वांटता आसतना जें चिंता ताणें व्यक्त केलां तेंच हांव पुनरावर्तन करूंक आशेतां या परत उच्चार दिवंक आशेतां आमच्या कार्याचो प्रधान शेवट तोच मेसेज मोटिवेशन आनी कॉन्ट्रिब्युशन ह्या 3 आयामांनी एका व्यक्तीक विंचून आमी मुखल्या बसकेर बसयता तांचे तावन ह्या समाजीक प्रेरण लाबोवन दी तांचें कितें वावर आसा ते हर एकल्यांक एका रितीचें प्रेरण दिवंक सोकोन दी आनी ह्या समाजांत एक बरी समाज जावन बरो व्यक्ती जावन जिवंक आदार जावन दी ओसूय एक इरादो ओसूय एक शेवटो आमच्या कार्याचो आमची माती आमची मनशां आनी तशेंच आयच्या ह्या प्रसंगाक येवन आपलो भरपूर वांटो आपली भरपूर माहेत आपली भरपूर समजोणी आनी अनुभव आमचे समेत उक्त्यान वांटून घेतलेल्या मानेस्त अनिल रेगो तुका हांव सर बरें मागता आसतना तुज्या उद्यमाक तुज्या कुटुंबाक तुज्या भविश्याक सर जैत आशेतां आनी फुडें तुमी हातीन घेवची सर कामां आनी योजना पोंताक पावोवन दीत आमच्या समाजांत आनीकय उंचाय तुका लाबोवन दी अशें मागता आसतना तुका कालत्या काळजान दायजी वर्ल्ड 24/7 बाबतींत देव बरें करूं म्हणटा देव बरें तुमकां देव बरें विक्षकां भोव मोगाच्या विक्षकांनो अशें एक चिंता वळटा One tree can start a forest. One smile can begin a friendship. One hand can lift a soul. One word can frame the goal. One candle can wipe out darkness. One laugh can conquer gloom.
One hope can raise your spirits. One touch can show you care. One life can make the difference. Be that one today. एक संगत, एक उतार कोणाकी भरोसो दितलें, एक हासो खंयगी इश्टा गाताडयतलें, एक शब्द एक शेवट रसूंक शकतलें, एक जड या रूख रान रसूंक शकता. एक असलें एक चिंताप तुमचे थंय रुता जावं देत. एक चिंताप आनी तें एका मनशा थंय रुता जालें तसलें एका मनशाक पळोवन आनीक मनीस रुपीत जातलो. एक बरी समाज, आदर्श समाज आमी रसूंक शकतले हांव आनी ह्या गोंदळाच्या संवसारान एक बरो संवसार रसूंक आमी पावतले हांव. असो बरो असो तुमच्या मुखार दवरता, तुमकां हांव पातलायतां, तुमच्या मुखार उसारतां आनी आयच्या प्रसंगाक सलाम करता. जरूर तुमी राखून रावा मुखल्या हप्त्यान ह्याच वेळार नव्या मनशा सवय नवी सवालां गावून आमी तुमच्या मुखार सादर जातले हांव. आमची माती आमची मनशां ह्या कार्याक सोमेस्तांक देव बरें करूं.